हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी बरी आसात. म्हणल्यार दोगांयनी थंडी जी आसा पळय न्हू ती सामकी टॉप लेवलाची चाळवल्या. आवाज जो आसा पळय न्हू तो म्हाजो तुमकां वेगळोच बी दिसता आसतलो. हो बीन आसा बसलेलो फोनार उलयता, सो तेजी बी थंडी चाळवल्या. एक्चुअली तेजी थंडी जी आसा पळय न्हू ती परच्यान चाळवलेली. मातसो ताळो हें जातालो, म्हळ्यार खोकली येनाशिल्ली, कुसकुसल्या भशेन जातालो आनी थंडी ताळ्या कडेन सुकिल्ली अशी जाल्ली तेगेली. सो काल तशीच आमी वचून आयली. तुमी कालचो व्हिडिओ पळयलाच आसतलो, आय होप तुमकां आवडलो बी आसतलो. आनी काल जे कडेन आमी गेल्ली पळय थंय हांव लेमन सोडा पिलें 1.5 ग्लास. सो तान लागलेली इतली की 1 ग्लास घेतलो पयलीं, दोगांयक एक एक ग्लास घेतलो. मागीर हो थंडी जाल्या म्हणून आपल्या फूल ग्लास नाका हाडपालो, सो तो उरलेलो हाफ ग्लास हांवूच पिलें. येता आसतना वाटेर मागीर कुंदापूर आयस्क्रीम घेतलेली, ती आयस्क्रीम खाली. आनी आयस्क्रीम जी आसा पळय न्हू ती डेरी डेची आयस्क्रीम. मोस्टली न्ही आमी एवॉयड करता, अमूल आनी हँग्योज प्रिफर करता आयस्क्रीम. सो अशेंच जाता, डेरी डे जावं मागीर ती मदर्स आनी कितें येता पळय त्यो बाकीच्यो कसल्यो आयस्क्रीम खाल्यो न्हू म्हाका न्ही रोखडी थंडी चाळवता. ताळो म्हाजो रोखडो हें करता, सांगपाक लागता की ना तुवें आयस्क्रीम खाली अशें म्हणून रिटर्न. सो ताका लागून आमी अमूल आनी हँग्योज प्रिफर करता, म्हाका त्योच सूट जाता. सो ताका लागून काल मागीर ती आयस्क्रीम खाल्ली न्ही डेरी डेची. तर आतां थंडी रातीच्यान चालू, राती घरा कडेन शिके येवपाक लागले, खोकली येवपाक लागली, थंडी हें जाली. आतां सकाळ फुडें म्हळ्यार आनीकय मातशी चाळवली. तर आयज आसा फ्रायडे. सकाळची न्ही आतां 11:15 सुमार जाल्या आनी घरची युजल रुटीन जी आसा पळय ती सगळी कंप्लीट जाल्ली आसा. फक्त रांदपाचें प्रोग्राम आसा. न्हावन धुवन जाली, देवाची पुजा अजून जावना कित्याक की हो अजून न्हावना. हेका म्हटल्यार मातशें लेटच ना, घरा कडेन आसा न्ही तूं, तो दनपारां जेवन वचपाचो खंय. तर म्हटलें लेटच मातसो न्हांव, कित्याक सकाळ सकाळ फुडें थंडी चाळवले कडेन न्हाल जाल्यार मागीर आनी थंडी हें जाता न्ही अशें म्हणून. तर तो आतां न्हावपाक वतलो आनी मागीर न्हावन बीन देवाची पुजा करतलो. आनी म्हाका आतां रांदपाक जाय. तर खूब 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 तेंपान आमगेर आसा आयज नॉनवेज. तुमकां तर खबर आसा चवथीच्या पयलीं आमी केल्लें नॉनवेज जें आसा तें ऑलमोस्ट आयज 15 दीस सुमार जाले आसतले घरान नॉनवेज जें आसा पळय तें केलेंच ना. भायर म्हणटा तूं काल खाल्लें आमी म्हणल्यार हेणें खाल्लें. काल म्हाजो ब्रेस्तार न्ही, हांव वेज, हेणें नॉनवेज खाल्लें बिरयानी, बट करूच नाशिल्लें. तर आयज खूब तेंपान घरान नॉनवेज करता. तर हो चिकन घेवन येयला, बिरयानी करतलें हांव आतां, कित्याक की म्हाज्यानी तें सगळें नुस्तें भाज हुमण हें तें करपाक जायना. सो म्हटल्यार एका थोडेशें चिकनूच हाड, बिरयानी करया, रोखडी बी जातली. एक डिशान काम जाता. नुस्तें हाडलें की तें उजरोवपाक जाय, हुमण करपाक जाय, शीत करपाक जाय, नुस्तें फ्राय करपाक जाय, असलो सगळो वावर. आनी तेलाचें बीन मागीर आनी ताळो हें जाता न्ही, ताका लागून हेका म्हटलें चल आसूं चिकन घेवन यो, बिरयानीच करया अशें म्हणून. आनी नुस्तें हाडपाक मार्केटान वचपाक हें वताचें तेज्यान बी जायना, म्हाज्यान बी जायना. सो ताका लागून चिकनूच प्रिफर केलें. तर आतां बिरयानी करपाक जाय म्हाका, ती करून घेतलें. तेज्या पयलीं थोडीशीं कामां आसा, कपडे बिपडे सुकत घालपाक जाय, स्टँड असो तसो आपण. सो तें सगळें करून बिरून घेता आनी रांदता बीन. आनी बिरयानीची रेसिपी जी आसा पळय ती ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलाचेर अपलोड केल्ली आसा. सो ताका लागून परत आनी बिरयानीची रेसिपी जी आसा पळय ती हांव शेअर करचें ना. परत त्योच रिपिटेड रेसिपीज जाता न्ही, ताका लागून खूब टायम जालो रेसिपीज एंड ऑल ज्यो आसा पळय न्हू त्यो शेअर केल्योच ना. तर पळोवया आतां केन्ना कितें स्पेशल करता पळय न्हू तेन्ना करता मागीर तुमच्या वांगडा शेअर. सो चलात तर मेळया थोड्या वेळान, मागीर करून घेता बाकीची कामां आनी मेळटा तुमकां. तर फ्रेंड्स, म्हाका न्ही खुबदां अशें रिक्वेस्ट येता की म्हाजी जी झाडां आसा पळय न्हू ती एकदां दाखय अशें म्हणून. हांव केन्ना अशें झाडांक उदक घालता जावं ट्रीम करता आसतना सांगता न्ही ट्रीम करता जावं उदक घालता तें. सो तेन्ना न्ही म्हाका खुबशे अशें म्हाका रिक्वेस्ट येता की तुजे कडेन कसली कसली झाडां आसा आनी तूं तेंची कॅर कशी घेता हें दाखय अशें म्हणून. आतां म्हाजे कडेन कसली कसली झाडां आसा हेचेर हांवें पयलीं बी एकदां व्हिडिओ केल्लो आसा, म्हणल्यार एक 2 मिनटाचोच आसा, फूल व्हिडिओ म्हणना 2 मिनटाचो असो व्हिडिओ केल्लो आसा. सो थंय हांवें सांगलां की म्हाजे कडेन खंयची खंयची झाडां आसा ती. सो तुमकां जर जाय न्ही जाल्यार हांव परत एकदां हेचेर बारीक असो व्हिडिओ करता. फूल असो व्हिडिओ करना, 1-2 मिनटांनी तुमकां दाखयता की म्हाजे कडेन कसली कसली झाडां अवेलेबल आसा आनी हांव तेची कॅर जी आसा पळय ती कशी घेता ते. आनी एक थोड्या दिसाचो म्हाका टायम दिया. भायली झाडां बी जी आसा पळय ती म्हाका ट्रीम करपाक जाय, क्लीन करपाक जाय. पावसाक सामकी बुरशी जाल्या. सो तें सगळें जालें की ना हांव मागीर दाखयता तुमकां. टायम जालो 11:15 आनीक हो शावर घेवपाक गेला न्हावपाक आतां. आनी भितर न्ही म्हाजी तयारी जी आसा पळय ती चालू आसा. तर बिरयानी खातीर न्ही हांवें हांगासर चिकन जें आसा पळय तें मॅरिनेट करून घेतलां.
लायट पेटयता. लायट पेटयना जाल्यार काळोख जाता सगळं. हे बिरयानी खातीर चिकन जें आसा पळय न्हू तें मॅरिनेट करून घेतलां, धंय बी घातलां. आनी हे थोडेसे एक 4 काय कितले बोनलेस पीस आसा पळय न्हू ते काडले. जस्ट पळोवया गार्लीक फ्राय करतले नाजाल्यार नॉर्मल आमचे फ्राय करता पळय न्हू तशें करतलें. अजून कांय कन्फर्म ना, ताका लागून कांय लावना, जस्ट मीठ आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट लावन दवरला. हांगासर हे सगळें काडून घेतलां, तयारी करपाक जाय न्ही म्हणून आदन दवरला शीत करपाक. आनी हे थोडेशें तूप आशिल्लें म्हाजे कडेन, गांवठी तूप, ते एक दीस हांवें पेल्यान मेल्ट करून घेतलें. ते पेल्यानूच आसा, फ्रिजान आशिल्लें काडलां. आनी नेक्स्ट म्हटल्यार हे रायस जे आसा पळय न्हू ते सोक करपाक दवरल्या. तर आतां बिरयानी जी आसा पळय न्हू ती करून घेता. हांव पयलीं शीत करून घेता, चॉपिंग बिपींग करता, सगळें चॉपिंग करून कांदो बिनो तळशिता म्हटल्यार शीत जातलें न्ही म्हाजें. सो रोकडीच मागीर गरम गरम जेवपाक मेळटली. ताकाच लागून लेट जे आसा पळय न्हू तें स्टार्ट केलां करपाक. येन्ना म्हळ्यार करून जाल्लें जाल्यार मागीर ती थंड जाता आशिल्ली न्ही. तर ही आसा म्हाजी तयारी. चलात तर करून घेवया बिरयानी जी आसा ती. सो हे पळयात हांगासर म्हाजें जेवण जें आसा पळय न्हू तें रांदून कंप्लीट जाल्लें आसा. ही पळयात बिरयानी, मस्त अशी बिरयानी. कोथमीर घालपाक जाय मातशें वयल्यान. तर आनी मातशें हें शीत घालून स्टीम दिवपाक दवरलेली. ती बिरयानी रेडी आसा. ही ग्रेवी एक्स्ट्राची. आनी चिकन जें आसा पळय न्हू ते फ्राय करून घेता. थोडेशे एक 4-5 पीस जे आसा, 4-5 ना ते एक 10-12 आसतले, ते काडून घेतल्या बोनलेस पीस फ्राय करपा खातीर. तर गार्लीक चिकन फ्राय करता आयज. आनीक तवो तापपाक दवरला. आनी हें मॅरिनेट करून दवरलेलें. बिरयानी बी जाली म्हाजी. हांगासर कांदो जो आसा पळय न्हू तो कट करून घेतला. हो म्हाका असो कांदो आवडटा, आचारी ओनियन जाका म्हणटा पळय न्हू त्या टायप. सिंपल ओनियन हेका फक्त न्ही हेजेर आतां लिंबू पिवपाचो उरला. लिंबू चड वेळ पिवन दवरलो आनी कांदो बी मोव पडटा आनी सगळें उदक जावन वयता. ताका लागून काकडी कट करपाक जाय. तर पयलीं चिकन जें आसा पळय तें फ्राय करपाक घालता आनी बाकीचें मागीर करून घेता. म्हणल्यार हे काकडी बी जी कट करपाचें आसा पळय न्हू ती. तर आयज आमचें सामकें सिंपल अशें जेवण. म्हटल्यार खूब तेंपान नॉनवेज खाता न्ही ताका लागून फक्त बिरयानी आनी चिकन फ्राय. एक्चुली चिकन फ्राय बी करपाचें नाशिल्लें. रुक्षूक कॉल केल्लो हांवें जेवपाक येता काय म्हणून. तर ते म्हणपाक लागले हय तेंगेर आयज बांगड्याचें आंबट तीख केलां हय, सो चिकन केलां. म्हटल्यार बिरयानी करता येता काय म्हणून हय म्हणपाक लागलें. म्हणून म्हटल्यार 4 पीस जे आसा पळय ते काडून फ्राय करया अशें म्हणून. सो ते फ्राय करपाक दवरले. आनी हो आसा भायर, दाखयता तुमकां. हांव आपलो फोन घेवन रक्षी येवपाचें 1:15 म्हळ्यार येता म्हणटालें, आजून तरी येवना. हां पळय बसला हांगासर. ते गेलो बी, आवाज गेलो. ते गेली बी थंडी चळवल्या. काल येता आसतना डॉक्टरा कडेन बी वचून आयलो तो. म्हळ्यार सोमतेच या म्हटलें, मागीर फिवर बिवर येयल्यार ते आनी न्ही अशें म्हणून. तर डॉक्टर घरचोच ते गेलो. तर डॉक्टरा कडेन वचून हें बी करून येयलें. आनीक जाली म्हाजी बिरयानी. रक्षू पळया केन्ना येता ते कॉल कर ताका. तर रक्षूक कॉल करचे पयलीं चिकन जें आसा पळय न्हू तें हें करता, तव्यार घालता फ्राय करपाक आनी मागीर कॉल करता. आनी रक्षू येयले की ना मेळटा तुमकां. तेच्या पयलीं बेगीन चिकन जें आसा पळय न्हू तें फ्राय करून घेवया. एक्चुली न्ही हांगासर म्हाजो प्लॅन आशिल्लो चिकन बटर गार्लीक जें करता पळय न्हू तें करपाचें. आनी चिकन बटर गार्लीक जें आसा पळय तें हेचें सामकें फेवरेट. सो हेका खूब आवडटा. सिंपल अशें कांय मॅरिनेशन बी कांय नासतना फक्त जिंजर गार्लीक पेस्ट लावन जें फ्राय करता पळय न्हू बटरान तें चिकन. बट थंडी जाल्यार ताळो दोगायलो जो आसा पळय न्हू तो खूब त्रास करता. ताका लागून बटर खालें न्ही जाल्यार मागीर आनी त्रास जातले. हेका लागून प्लेन जो आसा पळय तो स्कीप केलो. आनी पयलीं अशें चिंतलेलें की चिकन जें आसा पळय न्हू तें मॅरिनेट करून नॉर्मल जशें आमी फ्राय करता पळय तशें करतलें म्हणून. मागीर अशें म्हटलें हो म्हणपाक लागलो ना गार्लीक घालून कर अशें म्हणून. मागीर म्हाजे कडेन कांय ऑप्शन ना जालें. सो ताका लागून मागीर ही इन्वेंशन केलें हांवें. हें न्ही म्हाजें हांगासर चिकन जाता. आनीक हें बी काकडी बी कट करून दवरला. हें रक्षू येयलें जाल्यार पळोवया. हें येयली मुगो खंय गो एका येता म्हणटालें तें. बस चुकली. ए यो रे बस चुकली. पावस लागलो.
हे पळय रक्षू येयले. रक्षू हाय म्हण मगा. झाले बरे जाऊ ना. ताप येता अजूनही काय थंडी खाली खोकली आणि गळ्यात खाल रे बरं झाला. विचारलं बगर केन्ना सांग न्हू विचारूच येते का नाल्यार मुक्कट्यान ताट पुसून मोकळें जाता. रक्षून सांगले बरें जालें म्हणून न्ही रक्षू. रक्षू केन्ना वयर बसना. रक्षू सकलच बसता इतले खेपे. बिरयानी बरें जाल्यार चिकन खा. गार्लीक फ्राय क्रिस्पी जाला. क्रिस्पी फ्राय. रक्षू चिकन फ्राय बरें जाला. बरें जाला. आयज कितके आसा आमगे बारीक कर आवाज रे. कितके आसा आयज जेवपा तुगे ताटा कितें आसा रे. चिकन बिरयानी चिकन फ्राय काकडी बेस्ट प्लेन ओनियन आणि आचारी पेज. लिंबू नाका रे. लिंबू जाय. रक्ष लिंबू तुक नाका नाका. ओके राव गो. ते ट्युशना वयता बस 3:30 3:15 जाली हांगाच. येता हांव बाबू. ओके बरें. आता रेडी जावचे ना अशेंच वयतले. हॅलो गुड इवनिंग. तर सांजची न्ही आतां जाल्यार 5-5:30 सुमार आनी आयज सांजची च्या म्हळ्यार इवनिंग टी जी आसा पळय न्हू ती हांगासर करपाक दवरल्या. ब्लॅक टी आनी चायेक गंजण आलें तुळशीची पानां सगळीं घातल्या. कित्याक तें तुमकां सांगपाक नाका. म्हाजो आवाज आयकून तुमकां कळत आसतलें कित्याक लागून ती थंडी सामकी अशी भरल्या जाणा. तर च्या म्हाजी हांगासर शिजली ती घालून घेता आनी मुखार हो व्हिडिओ जो आसा पळय कंटिन्यू करता आनी सांगता तुमकां सगळी स्टोरी. व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो एक्चुली काल स्टार्ट केल्लो. मागीर जेवन बी जालें की ना हेल्थ मातशें बिगडोवपाक लागलें. म्हणल्यार थंडी जी आसा पळय न्ही ती खूब अशी हें जावपाक लागली. कंटिन्युअस शिक्यो येवपाक लागल्यो आनी खोकली मारपाक लागली. सो खोकली मारता मारता व्हिडिओ कसो करतले. सो हेका लागून न्ही मागीर करया थोडो टायम रेस्ट घेवया अशें करून हांवें टायम जो आसा पळय न्ही तो घालयलो. मागीर कशेंच जायना म्हणून मेडिसीन घेतलें. मेडिसीन घेतकीर न्ही म्हाका न्हीद येवपाक लागली. एक्चुली सिरप घेतलेली सो ते सिरपान न्ही मातशें न्हीद येयल्ल्या भशेन जाता. सो हांव न्हिदलें आनी हेका होय बरो ना न्ही सो हेकाय बीन दिल्लें. सो आमी दोगूय जाणां मागीर न्हिदले पळय न्हू ऑलमोस्ट 4 सुमार कितें अशें तरी आमी मेडिसीन घेतलें 4-4:15 सुमार. कित्याक रक्षूच जें आसा पळय तें 3:15 गेल्लें. तेच्या नंतर मेडिसीन घेवन न्हिदलेलें पळय तें लेट उठली. मागीर व्हिडिओ एडिटींग अपलोडिंगाचें तें काम आशिल्लें तें सगळें करून घेता म्हणटगीर आनी मातसो लेट जालो. आनी मागीर न्ही तकली जी जड जाली पळय न्हू न्हिदून उठ्ठगीर तें कशेंच जायना जालें. सो मागीर म्हटलें चल आसूं दी हेल्थ जायना आतां जिवाच्यान जायना जाल्यार कितें करतलें. सो पिरगोन तुमकां दाखोवचे परस म्हटलें चल ना केल्लो बरो अशें म्हणून. आनी मागीर हो बी म्हणपाक लागलो जितलें कितें शूट केलें आसा पळय न्हू तें फाल्यां तूं कंटिन्यू कर अशें म्हणून. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो फाल्यांचेर पडलो खरो बट सकाळ फुडें उठ्ठगीर बीन जायना जालें. मागीर इतलें बरें दिसना जालें. तकली बी जड जावपाक लागली सारकी. आनी एकदां जिवाक बरें ना न्ही जाल्यार कितेंच करपाचें मन येयना पळय तशेंच जालें म्हाज्या वांगडा बी. कितेंच करपाक अशें दिसना जालें. सो ताका लागून व्हिडिओ जो आसा पळय तो डायरेक्टली मागीर सांजचो कंटिन्यू केलो हांवें. सो हाय गूड इवनिंग. तर कालचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो आयज हांव कंटिन्यू करता. एक्चुली न्ही कितें जालें जाणा एक मिनट दार बंद करता. मच्छर वता न्ही भितर ताका लागून. एक्चुली व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांवें काल स्टार्ट केल्लो. आनीक दनपारां रक्षू येणो आलेले. आमगेर बिरयानी केल्ली रक्षू येयल्ले जेवपाक. ते सगळे जे आसा पळय ते तुमी पळयलें. आनी रक्षू गेले 3:15 सुमार कितें तरी रक्षू गेले. ताका ट्युशनाक वचपाक जालें 3:30 बसीर. सो ते हांवें ताका याद केलें आनी ते मागीर गेले. सो ते गेले बीन मागीर न्ही तुमकां जशें सकाळीं सांगलें पळय जिवाक बरें ना म्हणून. सो व्हिडिओ जो आसा पळय तो मागीर बी आनी कांय शूट केलें ना. त्या वयतगीर न्ही वचून हांव न्हिदलें. मेडिसीन घेतलें आनी न्हिदलें. म्हाजी हेल्थ बिगडल्या ती बिगडल्या. म्हाज्या वांगडा हेजी बी हेल्थ जी आसा पळय न्हू ती बिगडल्या. सो ताकाय मेडिसीन दिलें हांवें बी मेडिसीन घेतलें. सो मेडिसीन घेतकीर न्ही न्हीद येवपाक लागली. न्हिदलें पळय न्हू
ते खूब लेट उठले. मागीर बारीक बारीक जे कितें कामां आसा ती करून घेतली, च्या इली पिली, ताका बीन दिलें. अशें करून मागीर न्ही व्हिडिओ करपाचें मनच ना. हेल्थ एकदां अशें हालपा लागलें की ना मागीर बेजार येता न्ही कितें करपाक. सो ताका लागून व्हिडिओज आसा पळय न्हू तो केलोच ना कंटिन्यू. सो सकाळीं बीन तशेंच जालें, उठन रांदप करप हे सगळें चालू आशिल्लें. जिवाच्यान जायना न्ही. सो कितें करतालें, मातशें बसतालें परत काम करतालें, मातशें बसतालें परत काम करतालें. हें सगळें चालूच आशिल्लें. आतां जिवाक बरें ना म्हणून उपाशी काय रावपाक शकना, कितें तरी करूंकूच जाय. आनी मोस्ट ऑफ दी टायम कितें जातालें जाणा, जेन्ना हांव बरें नासतालें पळय तेन्ना हो हेल्प करतालो म्हाका, आनी हो बरें ना जाल्यार हांव करतालें. अशें करून चालू आसतालें आमचें. आतां एक वांगडा दोगांयलें हेल्थ बिगडला म्हणटकीर दोगांयच्यांनी करपा जायना न्ही. आनी म्हागेलें तरी न्हू ओके अशें, म्हळ्यार म्हाका जस्ट खोकली मारता, सुकी खोकली मारता आनी तकली जड जाता इतलें. हो एका चडच थंडी भरल्या सामकी आनी तकली जड जाता, मातशें आंग तापलेल्या भशेन जाता, खोकली मारता. अशें करून खूब ताका मातशें खूब त्रास जाता. सो ताका लागून सकाळीं जेवण बिवण करता म्हळ्यार नाका जालें. सो व्हिडिओज आसा पळय तो करूच ना. तर म्हटलें कालचो व्हिडिओज आसा पळय तो अर्दारूच आसा, तर आतां कंटिन्यू करून घेवया अशें म्हणून स्टार्ट केलां. पळोवया कशें कितें कितलें म्हळ्यार करपाक जाता. सद्याक हो आसा भितर, जस्ट च्या पिवन घेतलें आमी, म्हळ्यार च्या पिली जशें की तुमी आतांच पळयलें. हो आसा भितर बसला फोनार उलयता. मच्छरांक लागून दार बंद केल्लें. हांव पळय फोनार उलयता. आनीक हेल्थ बी बिगडपाचें कारण म्हटल्यार क्लायमेट जो आसा पळय तो असो चेंज जाता. पावस पडटा, वत येता, कितें जाता म्हळ्यार अशें दिसता दिसभर पळयल्यार की पावस गेलो, आतां वत जें आसा पळय तें कंटिन्यू अशेंच आसलें. बट रातचो पावस पडटा थोड्या वेळा खातीर. सो ते क्लायमेट बी इतलो फास्ट चेंज जाता फर्स्ट थिंग. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार चवथीक बी धांवपळ जाली, हेवटेन तेवटेन कामां हांगा चल थंय चल, ती बी सगळी घाई गडबड अशी आशिल्ली. आनी थर्ड थिंग म्हटल्यार पयर जशें की तुमकां हांवें सांगलें की आयस्क्रीम खाल्ली न्ही, सो ते बी निमित्त म्हाजे. तर ते सगळे रिजन्स जे आसा पळय ते एक जावन आतां हेल्थ जे आसा पळय तें मातशें हाल्लां. अशें म्हणना की बिगडलां सामकेंच अशें म्हण आसा ओके लायक, बट जशें हेल्थ बिगडटा पळय तशें मातसो रेस्ट बी घेवपाक जाय. आनी तेजेर तीस धांवपळ कंटिन्यू दवरली न्ही मागीर आनी हेल्थार इफेक्ट पडटा न्ही. सो ताका लागून स्लोली सगळें जें आसा पळय तें करून घेवपाचें ट्राय करता. सो जस्ट आतां च्या बी पिल्या, मातशी भायर येयली म्हणून मच्छर रावूंकूच दिना. सो पळयता कशें कितें तें. रातचो न्ही टायम जो आसा पळय न्हू तो 10 जाला. आनी सांजचे तुमच्या खातीर व्हिडिओज आसा पळय तो मातसो 1-2 मिनटाचो शूट केल्लो. त्याच्या नंतर मागीर कांय जे आसा पळय ते शूट करप जालेंच ना. तर जेवण बी जालें आमचें आनी बसलें. आतां न्हिदपा वचपाचो टायम. सो म्हटलें व्हिडिओ बारीक जालो खरो, बट एंड करया अशें म्हणून 2 दिसाचो व्हिडिओ. सो चलात तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात. आतां हांव केन्ना काय म्हाजो डायलॉग कंप्लीट करता काण पळयतालो तो. ना इतलो वेळ थंय बसला ना हेवटेन पळयलें सुद्दां ना. आतांच कित्याक घुवलो तूं? कसलो बिजी? मोबायलाचेर आनी बिजी फकत मोबायल. सो चलात मेळया फाल्यां. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.